फोंड्या वयल्या बाजारांत मंगळारा फांतोडेर चोरांनी 3 दुकानां फोडलीं. फोडल्यांत ती शेरोनी फॅशन, रॉयल वायन्स आनी डॉली पार्लर ही तिनूय दुकानां लागीं लागीं आसात. पसरकार दावो करतात ते पळयल्यार 10,000चे कॅशीक चोरांनी हात मारला. तिनूय दुकानां एकेच पद्दतीन शटरां बागोवन फोडल्यांत. पुलिसांनी सकाळीं वचून पंचनामो केलो, मात हाताक कोणूच लागिल्लो ना. 7 बजे सुबह मेरे जो ऊपर रहते हैं ना बिल्डिंग के ऊपर, उन्होंने फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारा शटर ओपन किया हुआ है। उन्होंने जल्दी आके देखा तो ये एक्चुअली इसका शटर ना किसी ने ये करके ऊपर खोल के रख दिया। फिर पुलिस को बुलाया, इन्फॉर्म कर दिया, तो पुलिस आगे पंचनामा कर। और क्या क्या लिखे हुए आपको? लिख के वही मतलब 5,000 रुपये का कैश था चोरी हो गया। काय ते भितर काय वस्तू काय व्हरो ना, फकत कॅश येयली. कॅश सुमार 5,000 रुपया आसलेले. सामान सगळें तशें आसा, सामानाक काय ना. आणि ATM केला आणि खंय हांगा लागीं? हय, आनीक दोन फोडले. लेफ्ट सायडीक एक, रायट सायडीक एक. गोंयकारपण राखपा खातीर वावुरतले गोंयचे 2 कुडके जावंक दिवचे ना अशें आमदार विष्णू वाघान म्हळां. जिल्लो पंचायतीक फावो ते अधिकार मेळचे म्हण येता ते विधानसभा अधिवेशनात विशय काडटलो अशेंय विष्णून म्हळां. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायती घडोवन हाडिल्ले मांडो सर्ती वेळार तो उलयतालो. मोपा विमानतळाक विरोध करपी थाराव दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायतीन पास करूंक जाय अशें आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. आमचो विजय सुद्दां झगडटा ते गोंयचे गांवपण राखपा खातीर. आनी आमचे पार्टी कितें आसूं, मेकी JVP आसूं, विजय इंडिपेंडंट आसूं, हांव BJP आसूं, पूण गोंयचे गोंयकारपण राखपा खातीर आमच्या रक्ताचो निमणो थेंब आसतलो हांगा, तो मेरेन आमी वावुरतले. आनी गोंयचे 2 कुडके करपाक केन्ना कोणाक दिवपाचें ना, इतलें तरी तुमकां हांव सांगता. जिल्ला पंचायती जावन इतलीं वर्सां जालीं, पूण जिल्ला पंचायतीक सरकारान जितले पावर दिवपा जाय तितले पावर हे दिल्ले ना. विधानसभेच्या नेक्स्ट अधिवेशन जातलें, जिल्ला पंचायतीक चडान चड रायट आनी पावर मेळपा जाय, हेजे खातीर आमी आवाज उठयतले, आमी जगतले. आनी इतलें तुमकां उतर दिता, ZPक आमदारां इतलेंच इम्पॉर्टन्स हे ZPक मेळपा जाय. साऊथ गोवा जिल्हा परिषदेन बेगिनाम ते बेगीन रेझोल्युशन घेवपाची गरज आहा की आमकां मोपा विमानतळ नाका आनी दाबोळी आहा तो तसोच उरूंक जाय म्हणून. आनी हें जर तुमी घेतलें जाल्यार तुमी दाखोवन दितले की तुमी खरेंच कास्ताचे गोंयकार. कोळंगुटे दर्या वेळेर येता ते 5 दीस फुटबॉलाची अखिल भारतीय फुटबॉल सर्त जातली. भारतीय म्युझिक आनी फुटबॉल असो एक वेगळोच अणभव लोकांक मेळटलो. ट्रान्स स्टेडिया ही संस्था ही सर्त घडोवन हाडटा. गोंय फुटबॉल संघटना आनी गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळान हे सर्तीक मान्यताय दिल्या. For me, this is a really historic moment, and also on behalf of Trans Stadia. This is the first time over the, I think, in the last few years that such a large event is going to happen on a beach, and that too in Goa, with unparalleled entertainment. We are packaging music, we are packaging sport, we are expecting some world-class performers coming in. So this is really going to be an exciting 5 days for us in Goa. As you know, for us, Goa represents, it's the epicenter of football, and we will use this tournament and this talent immediately with the help of our tournament director to an ex-captain of Indian beach soccer football to ensure that we participate in an upcoming invitational BRICS beach soccer tournament in South Africa in March. 2017 is also a year when the beach soccer World Cup will be held. That is what I am told by these organizers. And since the right is with them, FIFA right to organize this world beach soccer is with these same organizers. If we get it, then definitely it will be a very big boost to not only Kalangut, which would be according to me the main venue, but the whole of Goa. And I think with everybody's support, particularly local MLA Mr. Michael Lobo, who was more enthusiastic than anybody, and Joseph Sequeira and his panchayat. So with that enthusiasm, I also felt yes, we need to give these organizers a push. And I think it's in the interest of tourism also, as the MLA has said,
we can get good quality tourism which is related to sports. We can convert it into sports tourism. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग